बरं हांगासर हे म्हाल्याचे बिलाचे दुकान बी आहा कोणाचे तेवढे आणि मुखार आसा बी हां हां तेवढेन आसा 2-3 आसा हां बरें बरें हां हां अशें वचपाचें मागे हां अरे बाबा लेफ्ट राईट ओके बरें 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 काय करतलो असं सगळं वयता वयता कोणा काय काय विचारता पडटा खंय म्हाल्याचे दुकान काय आहात पूण त्या शिवाय नाल्यार जमाना न्हू हांव धंदो करतलो जाल्यार तुका विचारकच जाय हालींच सावड्ड्या गेलो न्हय कुडचड्या थंयसर मातसो थारावलो थंय प्रगती मंच जो आहा सावड्ड्याचो तेंच्यांनी सबंद सावड्ड्या मतदारसंघाच्या सगळ्या बायलां खातीर फुगडी स्पर्धेचं आयोजन केलां सामकी कितक्याशाच बायलांनी सामके आपले ग्रूप हाडून फुगड्यो सामक्यो एकदम झेकात उडयल्यो काय बायलां नाचली रे सगळ्यो फुगड्यो म्हणजे आमच्या दायज आहा आमच्या जाणट्यांनी राखून दवरला न्हू तसं सगळ्या फुगड्यांनी सामक्या ताण उडयला भुरगीं आनी बारीक बारीक भुरगीं सुद्दां त्या फुगड्यांनी नाचली म्हटल्यार हां आगे जाने का ना हां बरें 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 हां पयलीं हांगासर ह्या मलाडी वचून येता हां बरें हां सावड्ड्याच्या सावड्डे प्रगती मंचान सावड्ड्या मतदारसंघ मर्यादित फुगडी स्पर्धेचा आयोजन केला त्या निमतान ह्या मंचान लोकां खातीर दीस रात बगीन आसतना सामाजीक भावनेन कार्य करपी दोतोर तसाच एडवोकेटांचो भोवमान केलो ह्या वेळार एडवोकेट प्रमोद कामत लोकसाहित्याचे अभ्यासक विनय खेडेकार आणि हेर सामाजीक वावुरपी आसलाले ह्या फुगडी स्पर्धेक बालसाथी ह्या फुगडीच्या पंगडाक पयला बक्षीस मेळ्ळा बायलांनी जी फुगडी घातली ती सामकी बगीत रावा सारकी सावड्ड्यासून आमच्या मयूर नायकान ह्या फुगडी स्पर्धेत आपलो एक पंगड हाडलो आणि फुगडी फुलयली पयलींची सगळी जी सायकलीच्या चाकाची जी आसली धार काडपाची मिशिनां ती आतां आमी बदलली आनी लायटीची केली आतां सगळ्यात लायटीचो जाला तेका लागून आतां बदलला सगळां तेका लागून हालीं मी घेवन मडगांवां गेल्लो ता घेवन भोंवता पडटा म्हणून हे लायटीचा घेवन गेल्लो तेन्ना मडगांवां माडेलांत मिलाग्रीचा या सायबिणीचा फेस्त झाला त्या निमतान आवय मॅरीक सगळ्यांनी नमन करून सगळ्यांक बरा मागला सगळे ख्रिस्ताव हिंदू आणि कोण सगळे भाव जमलाले आणि त्यांच्यानी मेळान ह्या फेस्त केला खरा असे सगळे भाव जमान जसा करतीत न्हू जाल्यार खराच गांवांनी आपले जे जाणट्यांनी राखून दवरले ते सण परबो उरतात आणि बरा जाता
माडेल मडगावच्या क्रिस्तांव भावासयत हे सगळ्या समाजाच्या लोकांनी मिळून माय मिलाग्रीस आणि आवय मेरीचा फेस्त मोठे उमेदीन केला. हातीत उजवाडाच्यो पंटी घेऊन सगळ्यांक जगताना उजवाडाची वाट मेळची म्हणून सगळा मागणा केला आणि परिसरात एक भोवताडोय काढलो. आवय मेरीन सगळ्यांक बरी बुद्ध दिवची, सगळ्यांक सुख शांती समाधान आणि बरा आरोग्य प्राप्त जावचा म्हणून फादर विक्टर सिक्वेरान मागणा केला. नये वरास सगळ्यांक बरा जावचा म्हणूनय लोकांनी मेरी कडेन मागणा केला. बघात क्रिस्तांव भाव कशे आपले माये कडेन मायेस्त जावन मागणा करतात ते. Naman mare kirpen bolole isares pochata sausra mare tu sado ani sadasa puchezu baikati mare devache mai ama papyankati vinati kor atanamcha mananja bedaramen. पुढे घाबरलान तुका नमन मरे कृपेन बोललोले सर्वेस्पोट तुझे काय आसा दुसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू म्हूण नमन करतोस. तुवें ही आसा देवाची चाकोन म्हजे सोवें देवाच्या उतरा प्रमाणे घोडो म्हूण जबाब दितोस. मडगावसून आमच्या सावयो डायसान आवय मेरीक नमन केला आणि आमकां सगळ्यांक बरां तर मागलांच. हो आमचो अब्दुल कादर मडगावचो फाटली साधारण 30 वर्सां वयर कातरी सुरयो आदोळ्यो कोयत्यो हांकां धार काडपाचो वेवसाय करता. फकत मडगांवांत न्हू तर केरळा पासून पयलीं केरळांत खंय तांणी 25 वर्सां पर्यंत असलां काम केल्लें आसा आनी थंयसून हो काम करून मागीर हांगा गोंयांत येयलो आणि आतां गोंयांत वाळपय म्हणा बिचोले म्हणा काणकोण पेडण्या मडगांव परत पणजे म्हापश्यां सगळ्या गांवांनी भोंवन कोणचे म्हाल्यांच्यो कातरी कोणच्यो मिशीनवाल्यांच्यो आणि कोणाच्यो टिलरांच्यो आणि घरा कडेन कोयत्यो सगळो व्यवस्थितपणान अशी धार काडटा आणि आपलो सगळा घर चलयता. मनीस एकदम बरो उतरांनी बरो आणि तो म्हणटा की सदांच मनशांनी सगळ्यांनी शिक्षा मोठा जावचा सगळां करचा पूण आपलो जाणट्यांनी सांबाळून दवरलो जो व्यवसाय आसा तो दर एकल्या मनशान सांबाळून दवरूंक जाय. मागीर ती शेतां आसाने भाटां आसाने काही आसाने जाणट्यांचो व्यवसाय सांबाळात आणि बरे तरेन जगात तुमचा सगळ्यांचा कल्याण जातला असं आमचो जो अब्दुल कादर आसा तो सांगता. हे तसं काम खूप साधा न्हू आणि सोप्या न्हू. हेका सामकी एक प्रकारची आमी जाका टेक्नीक म्हणटू तशी लागता. आणि तसाच हो पयलीं सायकलीची चाकां घेवन भोंवप, आतां हो केन्ना केन्ना ह्या इलेक्ट्रिकल मशिनां हातां घेवन भोंवता आणि हो धंदो करतात. हो आमचो मडगांवचो कादर अब्दुल फाटली सुमार 30 वर्सांपासून कातरी कोयत्यो सुरयो आदोळी आनी हेर आवतांक धार काडपाचेंच काम करता. त्यांनी केरळांत कितकीशीच वर्सां हें काम केलां. तो काणकोण पासून तो पेडण्या मेरेन आनी 70 पासून तो मडगांव मेरेन सगळ्या शारांनी आनी गांवांनी तो ह्या धार काडपाचा त्याचा यंत्र घेवन भोंवला. तो म्हणटा आमी आमच्या जाणट्यांनी राखून दवरलेलो आमचो पारंपारीक धंदो सांबाळूंक जावो. आमी आमच्या भुरग्यांक शिकोवचे पूण तो धंदो बंद करचो न्हू. 87 में उधर केरला में था, मैं 10-15 साल तक थे उधर. फिर उसके बाद इधर आए. इधर आके भी 13-14 साल होने का रहा है अभी गोवा में. हमारा जो पुराना काम जो है सर हम करना है. अभी मैं करा, मेरे के बाद मेरा बेटा करना चाहिए.
करेंगे तो संभाल उसको मालूम पड़ता है मेहनत क्या चीज़ है उसका। अभी जो पढ़ा उसी में और दूसरे पोस्टिंग में गया, बड़ा वो ऑफिसर बना, तब उसकी मेहनत क्या उसका वो ये तो उसको मालूमात नहीं होता है। खाया पढ़ा और ऑफिसर बन गया, ऐसा नहीं, जो उसको भी मेहनत मालूम पड़ना है। इसलिए हमारा पुराना काम जो है हमें करना चाहिए। अभी पैसा आया ये आया पुराना भूलने का नहीं होता है ना सर। मडगांव में पूरा घूमते हैं, मडगांव का एक हफ्ता 10 दिन तक काम है, फिर वास्को जाता है और वास्को में एक हफ्ता तक काम करना पड़ता है उधर पूरा टाउन का है और सड़ा बेना मंगूर ऐसा पूरा काम करता है। फिर वहाँ से पणजी जाता है, पणजी में एक हफ्ते तक काम है पूरा कालंगोड़ पणजी सिटी दोनों पाल ऐसा पूरा। वो होने के बाद मापसा जाता है, मापसा में 1-2 दिन का काम है। फिर उधर होने के बाद बिचौली जाता है, असनोरा बिचौली सेट, वो बिचौली काम करता है उधर 1-2 दिन का। फिर उसी के बाद साकले जाता है, होंडा और वालपई होने के बाद 30 का रहता है। पहला मतलब वस्त्रा था ना, पहले वस्त्रा जो है ना वो आटा ने था और कैंची का आटा ने था, और जो बार्बर की जो टेलरिंग का 1 रुपया देते थे, और चाकू वगैरह क्या है चाकू का 4 आने और कोई तेगा या 8 आना 1 रुपया ऐसा देते थे। हाँ अच्छा है सर। मैं दूसरा भी 2-3 बिजनेस करा लेकिन हमको नहीं चला, फिर भी मैं सोचा कि मेरा पुराना काम ही करना है, तो उसी में मेरे को पूरा अल्लाह ताला खिला रहा है सुकून बस। आमच्या रवींद्र नवीन कात्रीवाल्या अब्दुल कादराच्या जिनेचेर उजवड घातलो। दर शुक्रारा बघित राहा प्रुडंट मिडियाचं मान आणि मानावले सांस्कृतिक कार्यावळी कशें जाल्यो हें सांग आमकां इसर आठत। त्या खातीर gopinath@prudentmedia.in तुमची मतां कळयात। आता परत मेळया फुडल्या शुक्रारा, तो मेरेन तुमकां सगळ्यांक कात्री सूर्या आदोळ्यांक धार गाडीत गोपीनाथ गावसाचो नमस्कार। बघित राहा प्रुडंट मिडियाचो मान आणि मानावल्यो सांस्कृतिक कार्यावळी।